बसया आमी एक साक्ष आसा कार्डोसा ती आपली साक्ष दिवंक आशेता देखून तिची साक्ष आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या जिविताच्या पैणार हर एका मेटा सबार आनी सबार देवान महत्कार्य आनी विचित्रां केल्यान. ह्या खातीर खंडीत जावन अर्गां होगळाप स्तुती दिवंक फावो. त्या खातीर सडावत हर एका ब्रेस्तारा म्हणलें बरी वावरा निमती ती केशे वेळ जाल्यार हांव ह्या भक्तीपणाक खंडीत जावन हजर जाता. अर्गां स्तुती होगळाप वैयक्तीक रितीन दिवयेत, घरात न्ही दिवयेत, इगर्जेंत एकल्यान येवन दिवयेत जाल्यार आमी सांगात मेळोवन अर्गां होगळाप स्तुती दिवच्यान ताचो संतोष तशेंच आमकां मोदीक बसो एक शांती समाधान असो अनुभव दुसरोच म्हणयेत. हांवें बगला तो तुमी हांगासर आसलेल्यांनी सडावतांनी बगला म्हण म्हाका बगता. कॉर्पस क्रिस्ती म्हणजे जेजूच्या कुडी आनी रक्ताक समर्पण दिल्ल्या ह्या फिरगजेच्या ह्या आल्ताराच्या सक्रामेंतांत खंडीत जावन कुरपेच्यो जरी आनी किरणां सगळ्यांनी विस्तारतात म्हणली म्हजी एक दृढ भरवसो. आनी यस्स आमकां सर्वांक सदांच सांबाळून आसा. आदल्या म्हयन्यांत म्हज्या जिवितांत एक व्हडलें अजापूस घडलां म्हणयेत आनी तशें जाल्ल्यान आज हांव तुमचे मुखार उबी आसा. एप्रिलाची तारीख 12 दीस शेनवार सांजेच्या 6 वरांच्या मिसा उपरांत हांव घरा गेल्या उपरांत घरा आमोरी तेरस जाल्या उपरांत 8 वरां रातीर दुसरो दीस रामासो आयतार सकाळीं वेग्गी मिसाक येवंक आसा म्हण ब्रेड धाडूंक हांव भायर गेल्ली. ते काण घेवन पाटी येतना म्हज्या जिवितांत एक व्हडलें अवघड घडलें. कितें घडलें म्हणून म्हाका कळोना. एक व्हडलो आवाज जालो म्हूण मात बगलें, दुसरें कांय म्हाका कळोवंकूच ना. इजया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें 40 आनी 1 अध्याय वाक्य 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. देवाची बसवणी आनी ती ताणें म्हाका सर अनवारांतलें व्हडल्या एका अनवारांतलें म्हाका सांबाळलें आनी राखलें. एक बाईक येवन म्हज्या स्कुटराक लागलें. ताच्या एका सायडीन एक व्हडली मोरी आसली आनी ताच्या कुशीक एक व्हडलो एक चरंडी आसली. पूण देवान म्हाका राखलें आनी कितें म्हळ्यार ती म्हजें स्कूटर खाली जस्ट मोरयेक ओणकोन दवरलें, बरें दवरलें आनी ताच्या उजव्या हातान ताणें उखलून म्हाका सकला दवरले प्रमाणे सांबाळ्ळां. आनी म्हजो आज हांव तुमच्या मुखार ही साक्ष दिवंक फाव जालें. देवाक हांव अर्गां दितां, होगळाप दितां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हाचे ह्या म्हज्या भलायकी बरी नातल्या वेळार सबारांनी म्हजे खातीर मागलां. प्रत्येक जावन आमच्या विगारान भलायके विशयांत विचारलां, तशेंच तांणी मागणी भेटयल्यान इगर्जेंत मागयलां. तशेंच आमच्या शेजारच्यांनी, वाड्या घरांनी, आमच्या फिरगेजेच्या विनवणेच्या ग्रुपांत, तशेंच फिरगेजेच्या हेरांनी, तशेंच ब्रदर एलियस आनी तांच्या ग्रुपांनी, तांच्या विनवणेच्या ग्रुपांत हर एकान तांणी म्हज्या खातीर मागल्या खातीर म्हजे तांकां दिनवास पडयतां आनी तांच्या मिसावांत हांव तांकां जैत मागतां. केवल हे मात्र न्ही आसता म्हज्या कुटुंबांत, तशेंच हांव काम करच्या स्थळार सबार आनी सबार म्हाका उपकार मेळ्ळ्यात. ह्या भक्तीपणांत हांव म्हणलो म्हजो दृढ विश्वास जावन आसा. देखून चड आनी चड जाणांनी ह्या भक्तीपणाक हजर जावन तांच्या जिवितांत चड आनी चड बरेपण जण घे जाय म्हूण हांव हांगासर सांगूंक अपेक्षितां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देव बरें करूं.